नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। बंगळुराचे सभेत मोदीन म्हादयचो इश्यू केलो बायपास। प्रधानमंत्र्यान मध्यस्थी करची म्हूण मुख्यमंत्री। काँग्रेस शेतकारांची मागणी बायपास। म्हादय सोडून सगळे उलयलो। येडियुरप्पाय वग्गी। मोगोचे विलिनीकरणावेल्यान पक्षात वेर तशी जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचेरूय मतभेद। आदल्या नॉन मायनॉरिटी धोरणांचो फटको मोगोन सेक्युलर धोरण धरचे थोड्यांचो आर्ग्युमेंट। खासा रिपोर्ट। मार्केट सप्लाय विस्तारता तशेंच सुमुलान दूधकारांचे रेटीक कातर लावंक केली सुरवात। गाय म्हशीच्या दुधाचे रेट देंवयलो। दूधकारां मदीं चर्चेचो विशय। खासा रिपोर्ट। DDSSY सारख्या स्किमी वेली रजिस्ट्रेशन फीस सरकार स्वता भरपाचो करता विचार। पेशंटांक वखदां उपचार प्राधान्यान मेळचे म्हूण ग्रीन फॉर्म विश्वजिताचो वाळपय। मेगा मेडिकल कॅम्प। बंगळुरू सभेत प्रधानमंत्री मोदीन म्हादयचो इश्यू व्यवस्थित बायपास केलो। म्हादयचेर प्रधानमंत्र्यान मध्यस्थी करची म्हूण मागणी करपी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, शेतकार आनी काँग्रेस सभेत तो म्हादयचो विशय काडटलो म्हूण रावताले। मात पावण वराच्या भाशणांत शेतकारांचे घे म्हूण उलयलो। म्हादयचेर ब्र काडले ना। येडियुरप्पानूय म्हादयचेर उतर काडले ना। प्रधानमंत्र्या मुखार शक्ती प्रदर्शन करूंक म्हादय आंदोलकांनी थंय आयतारा ब्लॅक डे पाळून जालो। इडी विश्ववे ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಅರ್ಥ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ। ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ। ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾಜಿಕೋ ಆದರ್ ಸನ್ಮಾನ ಕರೆ। ನಾನೀಗ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक बहुत बड़ी मजबूती देगा और इसलिए इस वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर किए जाने वाले खर्च में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इस वर्ष देश भर में 9000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार ने एक एक परेशानी को दूर करने के लिए संवेदनशीलता के साथ किसानों की जरूरत के मुताबिक कदम उठाए। किसानों को संकट से बचाने के लिए हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की। अब आप देखिए, एक तरफ भारत सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में अरबों रुपया खर्च करती हो और जैसा अभी येदियुरप्पा जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 लाख करोड़ रुपया कृषि सिंचाई के लिए देंगे। कन्नडिगा आंदोलकांनी मिटिंगे पयलीं रस्तो आडोवन धरून म्हादयचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भूमिका स्पश्ट करची म्हूण शक्ती प्रदर्शन केले। मोदीच्या पुतळ्याची धीण काडली। ते पयलीं प्रधानमंत्री मोदीन म्हादयच्या विशयाचेर चर्चा करूंक वेळ दिवचो म्हूण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान विशय काडलो। मात सभेत मोदी आनी येडियुरप्पा दोगांयनी म्हादयचेर पद्दतशीर ब्र सुद्दां काडले ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
मोगो पक्षाचे विलिनीकरणा वेल्यान पडिल्ली वेर तशी आसा. अध्यक्ष दीपक ढवळीकर पार्टी वाडोवपाचे कसलेंच काम हातात घेवंक तयार ना म्हूण मोगोचो सरचिटणीस आदलो आमदार लवू मामलेदार म्हणटा. पक्षाचे विलिनीकरण शक्य नाशिल्ल्यान पार्टी कोमात दवरपाचो खंय प्लान दिसता. विधानसभा संकुलात जॅक सिकेराच्या पुतळो नाका म्हणपाचेरूय मोगोत मतभेद. कांय जाणांक मोगो सेक्युलर जाल्लो जाय. पळयात रिपोर्ट. ढवळीकार भाव मेळून मोगो पक्ष भाजपात विलीन करपाक सोदता म्हूण मोगोचो सरचिटणीस लवू मामलेदारान फाटल्या डिसेंबरांत बॉम्ब घाल्लो. अजून तीच परिस्थिती. विलिनीकरण शक्य जायना जाल्यार खंय पार्टी कोमात दवरपाचो प्लान. पार्टी विलीन करपाचे मर्ज करपाचे प्लॅनिंग जालें ते अजून तशें चालू आहा काय थांबल्या खंय तरी? त्या दिसा आमचो बेग सुदिनान डिक्लेअर केला, अध्यक्षान डिक्लेअर केला पार्टी विलीन जावची ना म्हणून. पण म्हाका अजुनूय डावट आसा. पूण पार्टी कोमान दवरपाक शकता. सत्य खरें, पार्टी ही कोमान उरपाक शकता. कसलेंच काम करप ना. डिसेंबरांतले आमसभेत खंय मेंबरांक उलोवंकूच दिलें ना आनी आमसभा गुटलायली. ना ती 24 तारखेक मागीर दवरली. ती 24 तारखेक दवरता आसतनाच जे पळय अहवाल आमचो वचपाक जाय आशिल्लो, सेक्रेटरीचो रिपोर्ट, ट्रेजरराचो रिपोर्ट, हे वचपाक जाय आशिल्ले ते गेले ना. त्याच बरोबर थोड्या लोकांचे प्रश्न आशिल्ले ते अजुनूय लोक आमकां थोडे विचारतात. तुमच्या प्रश्नाची आमच्या प्रश्नाची उत्तरां तुमी कितें दिवपाक रावले, केन्ना दिवपाक रावल्या. तारीखूय चेंज केली अमास म्हणून आनी विशयय घेतले ना. हे म्हाज्या सारक्या मनशाक तरी आवडूना. जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभेच्या कॉम्प्लेक्सान उबारूंक ढवळीकरांचो विरोध. मात पार्टीन खंय अजून ताचेर निर्णय घेतिल्लो ना. मोगो सेक्युलर पार्टी. जॅक सिकेराच्या बाबतीत खंय आबूजपणान कितेंय उलोवन उपकार ना. निर्णय जावपाचो आसा. प्रायवेट मेंबर काँग्रेस घालपाक सोदता रेझोल्युशन तो पुतळो हाडचो म्हणून, NCP घालपाक सोदता. अशा वेळार पार्टीची भुमिका कितें? तुमी तुमच्या आमदारांक कितें सजेस्ट करता? आमी एक्चुअली एक आपत्तीन एक बरो इशू हे केला. म्हणजे ते सगळो इशूच हे करपा खातीर. आनी तो काल आमी डिस्कस करपाक सोदी कालचे मिटिंगेन. तो कालचे मिटिंगेन डिस्कस करून मागीर तो आमच्या MLA कडेन दिवप की दीस वील बी अवर पार्टी स्टँड म्हणून. तातूंत पार्टीचें कामूय वाडटलें, एक पार्टीचो एक्झिस्टन्सूय लोकां कडेन मेळटलें. सो एक्झिस्टन्स आसा लोकांची सेक्युलरिजम ह्या खबर आसा लोकांक. सो वी वील ट्राय टू मेंटेन दॅट. ओपोजींग जॅक सिकेर तुमकां माल वयतले अशें दिसना? आमी ओपोज करिना, पार्टी ओपोज करिना खंयच्याच हाका. पार्टी अजून तेजेर डिसिजन घेवना. पण पार्टी आमचो प्रायमरी हें आसा की वी शूड नॉट ओपोज दॅट हे. बट देर मे बी सम सोल्युशन. ते आमी डिस्कस करूनच मागीर आमी प्रेसा कडेन येवपाक सोदता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याचेर मगोत 2 तरेची मतां आसात. ताची कारणां ही. माध्यम प्रश्नाक तेंको दिल्ल्यान मगोक बरोच फटको बसलो. वेंचणूक तोंडार आसतना पोर्तुगालच्या प्रधानमंत्र्याक गोंयकारांची माफी मागूंक लायली. वेंचणुकेंत मगोचे 2 आमदार आनी 2 बरे उमेदवार असल्या धोरणाचेर पडले. जॅक सिकेराचेर घेतिल्ल्या भुमिकेचोय मगोक फटको बसपाक शकता. जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभा कॉम्प्लेक्साच्या वाठारांत उबारपाचेर 3 खाजगी थाराव विधानसभेत येवंक शकतात. ताचेर मगोची पक्ष म्हणून अजून भुमिका थारची आसा. 10 फेब्रुवारीचे बसकेत पार्टी निर्णय घेवन आपल्या आमदारांक निर्णय सांगतली. कितेंय निर्णय घेतना खंय पक्षाच्या बऱ्या वायट फुडाराचो विचार जातलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. गोंयांत दूदकारांक गोवा डेरी रेट दिता ताचे परस बरो रेट दिता म्हूण सांगून सुमूल भितर सरले. मात आतां मार्केट विस्तारता तशें सुमूलान दूदकारांक रेट देंवोवंक सुरू केला. गायीच्या दुधाचो रेट गोवा डेरी आनी सुमूलात दूदकाराक सारकोच. म्हशीच्या दुधाचेर सुमूलान रेट देंवयला. पयलीं सुमूल म्हशीच्या दुधाचेर गोवा डेरी परस 5 रुपया मायज दिताले. फरक आतां 2 रुपयांचेर पावला. दूदकारां मदीं हो सध्या चर्चेचो विशय. खासा रिपोर्ट. 1 मार्च 2016 गुजरातची सुरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन लिमिटेड म्हळ्यार सुमूल डेरी गोंयच्या मार्केटात आयिल्ली. सुरवातीक सुमूलान दूदकारांक ओडपाक गोवा डेरी परस बरोच मायज रेट दिलो
हाका लागून गोवा डेअरीचे चडशे दूधकार सुमुला कडेन गेले, मात आता सुमुलान हळूहळू दूधकारांक रेट कमी करूंक सुरवात केल्या। 1 फेब्रुवारा सावन सुमुलान दूधकारांक रेट देंवयला तो असो। आदी 3.5 फॅट आशिल्ले गायीचे दुधाक सुमूल 27 रुपया 3 पैसे रेट दितालो, जाल्यार आता तेच दुधाक 26 रुपया 14 पैसे रेट दिता। गायीच्या दुधाचेर सुमुलान 80 पैसे ते 1 रुपया मेरेन रेट देंवयलो। आता हेच फॅटाचेर दूधकारांक मेळपी गोवा डेअरीची रेट पळयात। गोवा डेअरी 3.5 फॅट आशिल्ले गायीचे दुधाक 26 रुपया 12 पैसे रेट दिता। दुसरे, सुमुलान गोंयांत एंट्री मारली ते वेळार ते म्हशीच्या दुधाक बरोच मायज रेट दिताले। सरासरी प्रमाण म्हशीच्या दुधाक रेट दिताले तो असो। आदी 6.1 फॅट आशिल्ले म्हशीच्या दुधाक सुमूल दिताले 40 रुपया 21 पैसे, आता हेच दुधाक सुमूल दिता 38 रुपया 12 पैसे, म्हणजेच म्हशीच्या दुधाचेर सुमुलान 1 रुपया 89 पैसे रेट देंवयलो। आता हेच फॅटाचेर दूधकारांक गोवा डेअरीचो मेळटा तो रेट पळयात। 6.1 फॅट आशिल्ले म्हशीच्या दुधाक गोवा डेअरी दिता 35 रुपया 74 पैसे। म्हशीच्या दुधाचेर दूधकारांक मेळटा ते रेटीत गोवा डेअरी आनी सुमुलाचो फकत 2 रुपया 58 पैसेच फरक। मार्केटात हातपाय पसरता तशें तशें सुमुलान एके वटेन मार्केटात दुधाचो रेट देंवयला आनी आता हळूहळू दूधकारांक दिता ते रेटीकूय कातर लावंक सुरवात केल्या। दूधकारां मदीं हो सध्या चर्चेचो विशय। जे दूधकार इतलो तेंप दोनूय डेअरींक धरून रावले ते शाणे। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी। घेवया एक ब्रेक।